टुरिझम हेलिकॉप्टर सेवा गोंयांतल्या वेंचकी साहसी आणि चार्टर्ड पर्यटन वेवसायाक चालना दितली। हे सेवेंतल्यान गोंयांतल्या नव्या पर्यटन वेवसायाक चालना मेळटली। हे सेवे वरवीं गोंयांत प्रवेश करपा सयत गरजे वेळार हेर राज्यांनी वचपाक मेळटले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। शुक्रारा सकाळी आग्वाद सिकेरीच्या हेलिपॅडाचेर हेली टुरिझम सेवेचे मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। मुख्यमंत्र्यान हेलिकॉप्टरांतल्यान पासय लेगीत मारली। ब्लेड इंडिया आणि राज्य सरकाराच्या जोड पालवान ही सेवा सुरू केल्या। या वेळार कंपनीचे संस्थापक करणपाल सिंग आणि सनी गोगलानी तसेच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। 2022चो गोंयचो अन्न आणि सांस्कृतिक उत्सव जालो जाल्यार तो पावसा उपरांतूच, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। गोंयचो अन्न आणि सांस्कृतिक उत्सव हो पर्यटन हंगामांतलो महत्वाचो उत्सव आसा। दर वर्सा ह्या उत्सवाक पर्यटकांची भरपूर गर्दी पळोवपाक मेळटा। मात ह्या फावट आडवेळा पावसाक लागून पर्यटन खात्याक बरेच लुकसाण जातले, तसेच वेपाऱ्यांक लेगीत भरपूर लुकसाण जातले। गोंयकार तसेच विदेशी लोक व्हडा संख्येन ह्या उत्सवाक येतात, मात अंदू पावसान सगळ्यांची वाट लायली। ह्या अवकाळी पावसाक लागून ह्या वर्साचो उत्सव फुडें धुकल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। दर्या देगून नितळ दवरपाचें काम सारकें जायना अश्यो कागाळी आपणाक मोवडेकारांनी तशेंच गोंयकारांनी केल्ल्यो। हे फाटभुंयेर आपणे दर्या देग नितळ करपी कंत्राटदारांकडेन खासा बसका घेवन तांकां दर्या देगून नितळ दवरपाचो आदेश दिला, अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिला। पर्यटन मळावेल्या जाळवणदारांक घेवन एक नवीन ॲप पर्यटन खातें बेगीनूच लॉन्च करतले आनी दर्या देग नितळसाणीचेर लक्ष दवरतले अशी माहिती तांणी दिली। सद्याक आशिल्ले राजभवनाक कुशीकूच नवे राजभवन बांदतले। सरकार हातून कसलोच हस्तक्षेप करचे ना। राजभवन प्रशासनाकडेनूच हाचो ताबो उरतलो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाच्या हस्तुकीं ह्या राजभवनाचो बुनयादी फातर घालतले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। हो प्रकल्प भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं पुराय करतले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। मायनिंग पिटातले उदक उसपुपाक सुरू जाला। पिसुल्ले उपरांत आता सोमारा बिचोलच्या मायनिंग पिटातल्या उदक काडपाचें काम सुरू करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला। कांय वेंचीक 2 ते 3 मायनिंग पिटां सोडून हेर पिटातले उदक उसपप सहज शक्य आसा, अशी माहिती आपणाक जलस्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडल्यान मेळ्ळा, अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान म्हणले।
गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्याक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांची खाशेली हाजेरी आसतली। राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी नव्या राजभवन इमारतीचो बुनयादी फातर बसयतले। आदले मुख्यमंत्री तशेंच हेर मानेस्त मेळून 35 जाणांचो राष्ट्रपती हस्तुकी भोवमान जातलो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली। गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळून 35 वर्सां जाली। ते निमतान सुवाळ्याक राष्ट्रपतीची खाशेली हाजेरी आसतली। तशेंच 25 मे दिसा आदिवासी कल्याण खात्या वरवीं प्रेरणा दीस मनयतले। सकाळी 10:30 वरांचेर मिनेझिस ब्रागांच्या सभाघरांत ही कार्यावळ जातली। ह्या वेळार आदिवासी समाजा मदीं उत्कृश्ट कामगिरी करपी मानेस्तांक आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार भेटयतले। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत सभापती रमेश तवडकर, आमदार गणेश गांवकार हाजीर आसतले। 2017तले पंचायत वेंचणुकेंत ओबीसी खातीर 23.45% आरक्षण आशिल्ले। ओबीसी खातीर वट्ट 357 प्रभाग राखीव आशिल्ले। 12 ग्रामपंचायतींनी ओबीसी खातीर एकूय प्रभाग राखीव नाशिल्लो। आयोगा कडेन आशिल्ले म्हायती प्रमाण आरक्षण जालें जाल्यार आरक्षणाचें प्रमाण 2017तले वेंचणुके इतलेच आसपाची शक्यताय आसा। मागासवर्गीय आयोगा कडेन जी जनगणना आसा ते प्रमाण लेगीत आरक्षण निश्चित करपाक हरकत ना। हे विशींचो निर्णय सरकार तशेंच राज्य वेंचणूक आयोगान घेवपाचो आसा, अशें मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट मनोहर आडपयकर हाणें म्हणलें। 2013 वर्सा पुण्याच्या सेंटर फॉर प्लॅनिंग, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट संस्थेन ओबीसीची जनगणना केल्ली। ही जनगणना आयोगा कडेन आसा। 2017तले वेंचणुकेन हेच म्हायतीचेर आरक्षण निश्चित जाल्लें। केप्यां दत्ताच्या देवळांत चोरी जाली। चोरांनी फंडपेटी फोडून भितरले पयशे फारयले। शुक्रारा फांतोडेर 3 ते 4 मजगती ही चोरी जाल्ल्याचो अदमास आसा। चोरांनी फंडपेटी उबारून कुशावती न्हंयेचे देगेर व्हरून ती फोडली। फंडपेटयेंतले सुमार 40,000 रुपया चोरून व्हेल्ल्याचो अदमास आसा। हे विशीं पुलिशेन कागाळ करून उपरांत पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरान कैद जाला। मडगांवच्यान बदली जाल्ल्या आग्नेलो फर्नांडिसाचो मडगांव पालिकेन भोवमान केलो। आग्नेलोच्या जाग्यार रोहिदास कदमाची मडगांव पालिकेचे मुख्याधिकारी म्हूण बदली जाल्या। ह्या भोवमान सुवाळ्याक नगराध्यक्ष लिंडन परेरा आनी उपनगराध्यक्ष दिपाली सावळ हाजीर आशिल्ली। फर्नांडिसान कोणाचेरूच अन्याय जावपाक दिलो ना, अशें नगराध्यक्ष लिंडन परेरान ह्या वेळार सांगलें। पालिकेचे मुख्याधिकारी पद सांबाळप हें खूब मोठें आव्हान। हे आव्हान ताणें बरे तरेन पेल्लें, अशें लिंडनाचें म्हणणें। फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी पावसाक लागून पारंपारीक वांयगण शेती करपी गरीब शेतकारांच्या शेतांचो भिजून इबाड जाला। ताका लागून तांकां आर्थीक फटको बसला। अंदू भात शेतीचो हंगाम उसरा सुरू जाल्ल्यान भात कापपाक सतत पडपी पावसाक लागून कळाव जालो। 3 दीस सतत पावस पडिल्ल्यान कापिल्ले भात उखलपाची संद शेतकारांक मेळूंक ना। हे भात शेतांतूच उरिल्ल्यान पावसाचें उदक तातूंत वचून ताचो मान्सून पूर्व पावसाक लागून शेताचो इबाड जाला। पूण पावसान सगळ्या कश्टांचेर उदक ओतलें। ह्या शेतकारांक बरोच आर्थीक फटको बसला। सरकारान ह्या गरीब शेतकारांक बेगीनूच लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्यात।
मुरगांव पालिकेन पावसाचे उदक साचिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांचे हाल जाले। मुरगांव पालिकेच्या इमारतीचे नूतनीकरणाचे काम सुरू आशिल्ल्यान पावसाचे उदक नगरपालिकेन पावले। हे खातीर नगरपालिकेच्या प्रशासकीय विभागाच्या जमनीचेर उदक भरले। फायली भिजल्यो जाल्यार छपरांतल्यान उदक गळपाचो प्रकार घडलो। इतले मजगती उदक साचिल्ल्या विभागाचे काम हातान घेवंक नाशिल्ल्यान थंय उदक भरला अशी माहिती पालिके कडल्यान मेळ्ळा। इमारतीचे नूतनीकरण करच्या पयलीं कर्मचाऱ्यांक दुसऱ्या सुवातीचेर व्हरप म्हत्वाचे आसले अशें मत नगराध्यक्षान व्यक्त केलां। पणजे अटल सेतूच्या पुला पोंदा गाडयांची गच्चमुड्डी जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। गिमाच्यो सुटयो आशिल्ल्यान गोंयांत भोंवडेकारांची संख्या बरीच वाडल्या आनी तशें पळोवंक गेल्यार पणजे शारांत सांजे वेळार हरशीं म्हूण बरीच गर्दी जाता। दिसा वेळार येरादारी पुलीस अधिकारी लोकांक तालावा घालपाक उबे आसतात, मात येरादारी नियंत्रणान दवरपा खातीर चुकून थंय कोण दिसना। हांगासर सिग्नलांची लेगीत सोय ना, अदीं फोंडकुलाय पडिल्ली पळोवपाक मेळटा। हाका लागून पणजेकार तशेंच पणजे कामा निमतान वा भोंवडी करपाक आयिल्ले लोक विटल्यात। रातच्या वेळार हांगासर जाल्ली गाडयांची गर्दी पळोवन कदंबा बशीचो एक ड्रायव्हर रस्त्यार शिरकल्ल्या गाडयांक वाट सोडयतना दिसलो। ही जबाबदारी ताची न्हय, मात सामाजीक लागणूक म्हूण ताणें केल्ल्या ह्या वावराची आमी नोंद घेतात। तशेंच ह्या सुवातेर एक येरादारी पुलीस नेमचो अशी मागणी करतात। मडगांव पालिकेचे नवे मुख्याधिकारी रोहित कदम हांणी शुक्रारा पदाचो ताबो घेतलो। नगरसेवक, पालिका अभियंते, पालिका अधिकारी हांची बसका घेवन तांच्यो अडचणी आयकून घेतल्यो आनी त्यो सुटावो करपाचो यत्न करतलो अशें ताणें सांगलें। मडगांव पालिका वाठारांत फांतोड्या, कुट्टरी, मडगांव येता। हांगाच्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर फावो ती पावलां उखलतलो। मडगांव पालिकेन मुख्याधिकारी म्हूण काम करप हें एक आवाहन आसा। ते पालिका मंडळ आनी पालिका अधिकारी हांच्या सहकार्यान हांव समर्थपणान पेलतलो अशें उतर नवो मुख्याधिकारी रोहित कदमान दिलें। सरकारी शिर्वीस करप्यांक VRS येवजण लागू करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा। हे विशींचो अभ्यास आर्थीक खात्यान सुरू केला। गोंयांत 65,000 सरकारी शिर्वीसकार आसात। हातूंतले 30% कर्मचाऱ्यांची सेवा 25 वर्सां वयर जाला। 15 ते 20% कर्मचाऱ्यांनी VRS घेतल्यार 15,000 सरकारी नोकऱ्यो तयार जावंक शकता अशी माहिती मेळ्ळा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मांडिल्ल्या अर्थसंकल्पान VRS येवजणे खातीर 10 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या। वेर्णा वाठारांतल्या थळाव्यांनी आयतारा गोंय गन कोयर वेवस्थापन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांक मेळून वेर्णा वाठारांत येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक विरोध केलो। वेर्णा हो प्रकल्प सुरू जालो जाल्यार 174 बोर बाय, 32 सैमीक झरे आनी 28 बायो नश्ट जातले असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। हाचे आदीं लोकांनी कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांची भेट घेवन आपले प्रश्न बाबुशा मुखार मांडिल्ले। तशेंच फाटल्या म्हयन्यात जाल्ले ग्राम सभेन कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक विरोध करपाचो निर्णय लोकांनी घेतिल्लो।
हवामान विभागाच्या अदमासाप्रमाण राज्यात शुक्रारा दिसभर पावसाची पीरपीर चालूच आशिल्ली. वाळपय तशेंच पेडण्या पावसाचे प्रमाण चड आशिल्ले. गडगड तशेंच वारो चड नाशिल्ल्यान पडझड जावंक ना. विजेचो आपालिपा मात सगळ्याक चालू असलो. फुडले 4 दीस कांय वाठारांनी पावस पडटलो. बेरेस्तारा दनपारा सावन सुरू जाल्लो पावस शुक्रारा मेरेन दिसभर चालूच असलो. सकाळी पावसाचे प्रमाण उणें आशिल्ले. दनपारा उपरांत प्रमाण वाडले. पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. रस्त्याचेर उदक साचपा सयत अदीमदीं झाडांच्यो खांदयो पडपाचे प्रकार घडले. फाटल्या 24 वरांत वाळपय सगळ्यांत चड 67.5 मिलीमीटर, पेडण्या 65.8 मिलीमीटर पावस पडलो. सांखळे 64.5 मिलीमीटर, मडगांव 62.3 मिलीमीटर, म्हापशां 27 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. काणकोणा पैंगीण हांगासरल्या श्री बेताळ देवाच्या गड्यांच्या जात्रेच्या आदल्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा राती दिवजांची जात्रा जाली. ह्या वेळार गांवांतली बायलां व्हडा उमेदीन दिवजां घेवन भोंवताना दिसली. आयज पैंगीण वाठारांत गड्यांची जात्रा आसा. त्या निमतान गांवांतले लोक उमेदीन आसात. सध्या तुमी पळयतात बेताळ देवाच्या दिवजांची कांय मन भुलवणी खिणचित्रां. उदका पायपलायनी फुटपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात. शुक्रारा कांपाल वाठारांतली उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. शुक्रारा सकाळी पणजे बाल भवना कडेन गटाराचें काम करतना उदकाची पायपलायन फुटिल्ली. अंडरग्राउंड केबलिंग आनी सिवरेज पायपलायन घालपाच्या कामाक लागून सद्याक मोठ्या प्रमाणात उदका पायपलायन फुटतात. राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक आशिल्ल्या मेडशेच्या खाजण जमनीतली खारफुटी तोडपाच्या प्रकरणाची नोंद घेत नगर नियोजन खात्यान कारवाई सुरू केली. ते खातीर कूळ संघटनाचेर गुन्यांव दाखल केला. ही जमीन कोमुनिदादची, मात तिचो उपेग कुळकार करतात. 29 खारफुटीची झाडां कापल्यात अशें ह्या पळोवणेंत दिसून आयला. अटल सेतूचेर हालींसारा घेसपा भायर अपघात जायत आशिल्ल्यान हांवें मुख्यमंत्र्याक अटल सेतू बंद दवरचो अशी मागणी केल्या, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. अटल सेतूची पळोवणी करपा खातीर नव्यो एजन्सी नेमच्यो आनी पळोवणी करून ताचेर उपाय काडून तो सारको जाल्या उपरांतूच अटल सेतू सुरू करचो अशी मागणी केल्ल्याचेंय ताणें सांगलें. तशेंच अटल सेतूचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांचेर आयआयटीन तयार केल्लो रिपोर्ट जाता तितल्या बेगीन मागोवचो आनी अटल सेतूचो रस्तो बेगोबेग सारको करचो अशी मागणी येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन केली. इतले मजगतीं हांव म्हज्या पुराय पंगडा वांगडा अटल सेतूची पळोवणी केल्या उपरांत निर्णय घेतलो अशें आस्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां.
मागासवर्गीयांची दर एका पंचायतीन तसेच वॉर्डातल्या लोकसंख्येचो डेटा आसा। मात दर एका पंचायतींतली मागासवर्गीयांचे पुराय तरेन प्रतिनिधित्व जाला काय ना ते पळोवप गरजेचें आसा। तसेच दर एका पंचायतीन मागासवर्गीयां खातीर आरक्षणाची गरज आसा काय ना हे लेगीत पळोवचें पडटलें आनी जर गरज आसा जाल्यार कितली गरज आसा हे लेगीत पळोवचें पडटलें अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें सांगलें। इतले मजगतीं मध्य प्रदेशांतल्या सरकारान सर्वोच्च न्यायालयाक एकठांय केल्लो डेटा आनी स्टॅटिस्टिक्स ट्रिपल टेस्ट पास करता अशें सांगून सर्वोच्च न्यायालया कडेन मागासवर्गीयांच्या आरक्षणा खातीर मागणी केली। देखून सर्वोच्च न्यायालयान मागासवर्गीयांक आरक्षण दिवन वेंचणूक लडोवपाची मान्यताय दिली अशें पांगम हाणें सांगलें। गोंयांत जर एखादो आतंकवादी हल्लो जालो जाल्यार सरकारी यंत्रणा कितली सज्ज आसा हाचो अदमास घेवपा खातीर पाट्यार मॉक ड्रील घडोवन हाडले। खंयच्याय आतंकवादी हल्ल्याक कशें तोंड दिवप आनी आणीबाणीच्या परिस्थितींत बचाव कार्य कशें हाताळप हाचें प्रशिक्षण मेळपा खातीर शुक्रारा दहशतवाद विरोधी मॉक ड्रील आयोजीत केल्लो। पणजे पाट्याच्या गेरा इम्पोरियम इमारतींत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कार्यालयांत जाल्ले ह्या ड्रिलांत कमांडोनी 4 आतंकवाद्यांक धरले आनी कर्मचाऱ्यांची सुटका केली। ह्या सुवातेर उजो पालोवपी दळ भलायकी, BDDS वायरलेस विभाग, थळावे पुलीस स्टेशन, येरादारी सेल, कलेक्टराचे प्रशासकीय कर्मचारी आनी हेर एजन्सी सयत ATS चे वट्ट 75 कमांडो वांटेकार जाल्ले। आडवेळा पावसाक लागून काजूची पिकावळ घेवपी शेतकार लुकसाणान गेल्यात। काजूचो हंगाम सुरू असताना आडवेळा पावसाक लागून काजूचो मोहर गळून पडला। तसेच काजू झडून पडिल्ल्या खातीर पिकावळीत उणाव जाल्ल्याची माहिती काजूची पिकावळ घेवपी शेतकारां कडल्यान मेळटा। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत काजूचे पिकावळ घेवपी खुबशे शेतकार आसात। पीक तोंडा कडेन पाविल्ले असताना आयत्या वेळार ते गळून पडिल्ल्यान आमकां ह्या पिकावळींतल्यान मेळपी उत्पन्न ना जाला असो हुस्को तांणी व्यक्त केला। इतले मजगती सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी साबार वेळार करून लेगीत सरकार हो विशय कानामनार घेना। सुर्ला 70 2 दीस वीज पुरवण बंद आसा। ही पुरवण सुरळीत करचे खातीर वाळपय वीज खात्यान असमर्थता दाखयल्या। रातच्या वेळार गांवांत खूब काळोख पातळटा तेच वरी लोकां मुखार उदकाची समस्या उपरासला। सुर्ला गांवांत रिवे ठाणे मार्गान जमनी पोंच्यान वीज केबल घातल्यात, पूण फाटले 2 दीस ह्या गांवांची वीज पुरवण बंद जाल्या। ही पुरवण नेमक्या खंयच्या कारणा खातीर बंद जाल्या हें लोकांक खबर ना। वीज पुरवण जाग्यार घालचे खातीर गांवच्या लोकांनी वीज खात्याच्या वाळपय विभागा कडेन संपर्क साधलो, पूण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी लायटीचे काम करपी कर्मचारी नाशिल्ल्याचे कारण दिवन फुडें कसलोच प्रतिसाद दिवंक ना। आडवेळ्या पावसान परत एक फावट दिवचले सयत हेर वाठारांत धुमशणां घाली। दिवचल पालिका वाठारांतल्या लांबगांवा हांगा स्टोर रुमाचेर झाड कोसळ्ळें। हे घडणुके उपरांत बेरेस्तारा राती पुराय गांव काळखांत उरलो। शुक्रारा दनपार मेरेन लायट येवंक नाशिल्ली। पणसाचें हें झाड उदय दुबकार हांच्या स्टोर रुमाचेर कोसळ्ळें। हे घडणुकेन स्टोर रुमा सयत कुशीकच्या देवळाची मोडतोड जाली। पणसा झाडां वांगडा लायटीचे 2 खांबे मोडून पडले। तसेच थंय आशिल्ल्यो 2 दुचाकीची कांय प्रमाणात मोडतोड जाली। वीज खात्यान शुक्रारा लायटीचे खांबे उबारपाचे आनी वायरी जोडपाचे काम हातांत घेतले। थळावे नगरसेवक सुदन गोवेकर हांणी हे विशीं माहिती दिली।